Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. त्यांचे सुद्धा वडील असले किंवा त्यांची सरकारां असली तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका दिसता पयल्यातली पयली गोश्ट म्हणजे ह्या विशयाचेर लँड इश्यूचेर लँड रायट्साचेर उलोवपाक विश्वजीत राणेक कसलोच अधिकार ना कित्याक की ज्या तरेन तेंच्या फॅमिलीन वडिलांनी आनी तिणी जो हो लँड इश्यू ज्या तरेन हाताळिल्लो आसा तेच्या सारको आनी म्हाका दिसता वायट इश्यू खंयसरूच जगार खंयसर ना. म्हाका विचारपाचें आहा तेका फाटली गव्हर्मेंटा म्हणटा तर फक्त 63 to 72 पर्यंत एक काही कालखंडान आमचे वडील आनी नंतर गोपाळ कामत सोडल्या नंतर कंटिन्यूस जे रिकॉर्डा कडेन आयज वयता की 50 वर्सां आमदारकी भोगपी आनी त्याच घरांतलो तेंचो चिरंजीव आमकां विचारता की रायट्स कोणी तरी दिवपाक जाय आसले. हे तरी प्रश्न लोकांक विचारच्या पयलीं आपल्या वडिलांक विचारपाचे. त्यो कटकटी इतल्यो जाचक आसा की खुबशे डॉक्युमेंट मागता ते आमच्या कडेन दिवंक शकना आमी. इन्व्हेंटरी मागता, सक्सेशन मागता की आमच्या पणजेच्या नांवान आसा त्यो. खुबशे ते डॉक्युमेंट म्हटल्यार कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट मागता, झोनींग सर्टिफिकेट मागता, परत आलवाराचें ट्रान्सलेशन मागता, प्लान मागता. हे सगळें आमकां दिवंक जायना अशें तेंच्यांनी कॉमन अशे डॉक्युमेंट मागयल्या. पूण हांव तांकां विचारूंक सोदतलो की 2017-18 जेन्ना तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलें, आमच्या शेतकऱ्यांनी ॲप्लिकेशनां दिली, तेज्या उपरांत तुमी कितें केलें? तेज्या उपरांत लोकां कडेन येयले काय ना तुमी? लोकांच्यो डिफिकल्टीज बाबा ग्रांट रेगुलायज करपाक कितें आसा त्यो लोकां कडेन विचारल्यो तुमी? तेतून कितें केलें तें सांगचें तेंच्यांनी. तशेंच आतां कर्नाटका जावं आमच्या गोव्याचो आतां जो म्हादय डिस्प्यूट आसा, जर आमी कन्जर्वेशन पाणयाचें करतले म्हादय जाल्यार आमकां डॅम बांदपाक सुद्दां जागो दवरूंक ना. जागो ना थंय अभयारण्याक लागून. म्हळ्यार हेका सगळे जर जबाबदार ह्या जमनीच्या विशयाचेर जावं अभयारण्याच्या विशयार तेच जबाबदार आसा. आनी तिसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी विशय केलो की हांगातले कोण एडवोकेट कोण आमचे सोनारचे कोण लोकांक बुलयता म्हणून. पूण ही जी मिटींग जाल्ली ते दीस शेतकरी आतां स्वाभिमानी जाल्ले आसा, शेतकरी आतां जागे जाल्ले आसात. 50 वर्सां 60 वर्सां तुमी कांयच करूंक ना. आतां ह्यो जे मिटींग आपूण जावन येयल्या ते तांकां कोणी बुलोवंक ना.